पास एक यार। आय एम ऑल सेट रेडी गो सध्या, कारण हांवें सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेतल्यात, हांवें जाणून घेतल्या कितें करपाचें आसता तें। आमी आतां एक्टिविटी करपाक फुडें भायर सरल्यात, पूण ताचे पयलीं हे हार्नेस घालतकच सपोज कितें जालें जाल्यार तूं कसो फ्लोट जावंक शकता, कसो तूं हाजेर रावूं शकता, हें आमी मातशें जाणून घेवया। म्हाका सांग, हे आतां आमी बांदलां पळय, हे कितले पर्यंत वेट उखलूं शकता? वायर जे आसा ते 400 किलो वेट टेस्टेड आसा। ओके। आनी आमी लास्ट 150 किलोच्या हेजेर वेटार तुम्ही टेस्ट केला? टेस्ट केला। ओके, 150 किलो। सो आय एम जस्ट 76 kgs. लेट मी ट्राय। ओके, I have to hold this. Okay. एका जोरान होल्ड फ्लोट जाय। Okay, and I have to just float like this. Oh, this is good. I'm actually floating. म्हजे 76 kgs आसात, पण this can hold I think 400 kgs. आणि ताणी सध्या ट्राय केला, हांगासर ट्राय केला, ते 150 किलो ट्राय केल्यात. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. तुका भिवपाची कांयच गरज ना. दिस इज व्हेरी सेफ. आता आमी फुडें पळोवया, वयर एक्चुअली ट्राय करून पळोवया. चल. म्हाका अशें दिसता की हांव सध्या गड जिखपाक फुडें सरला असं म्हूण, आणि बरेच वयर आयले आमी. बाब म्हाका सांग, कितले वयर आसतलें? 10 मिटर्स वयर आसतलें. आणि हांगच्यान आमी आतां दुसऱ्या गडार वता, म्हणजे बरेच पयस आसा. ही कितले आसतले डिस्टन्स? 6-7. ओके. तरी ते जर पळयत जाल्यार सकयल पळयत जाल्यार व्हेरी डेंजरस. आतां हांवें हे हार्नेस बी बांदला, ताका लागून बरें आसा. आतां बाब म्हाका दाखय हे कशें बांदप ते वयर. कॅरेबिनर आसा ते म्हाका खुली हाती वयर घालपाचें, मागीर ताका ही सकयल अशी घातली की तुमी सेफ्टी खातीर वयर घालपाचें, कित्याक ही मागीर सेफ्टी रोवपाक घालची पडटा पूण वेन यू चेंज ओवर. ओके, मागीर डायरेक्ट ताजे वयल्यान वचप. हेका धरून स्ट्रेट करून वचपाचें. ओके 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 ओके. इट्स गोइंग टू बी व्हेरी एक्सायटिंग. हे दिस इज ओनली फॉर सेफ्टी आहे आणि अजून कांयच करपाक मेळना. इट कॅनॉट टेक यू ते फर्दर. यू हॅव टू गो बाय योरसेल्फ. ओके. हांगा स्वता हे फक्त सेफ्टी खातीर आसता, आणि हे तुका फुडें व्हरना, तुवें स्वताच वचचें पडटा. आतां आमी ट्राय करया, पळोवया कशें जाता तें. दिस वॉज अमेझिंग. दिस वॉज थ्रिलिंग. सामकी मजा आयली म्हाका. मातसो भिलो हांव सुरवातेक, पूण मागीर एकदां स्टार्ट केलें पळय, जाम करून दुसऱ्या गडार गेलो. हय. बरें, म्हाका सांग, हेका कितें म्हणटा? ह्या हेका हायलायन अंडरलायन रोड कोर्स एक्टिविटी गो वायल्ड विथ. ओहो, ओके. आता हे आमी केले पळय, ते आनी कितले कितले पर्यंत आसता ते? एक्चुअली कशें आसता ते? 16 स्टेप्साचो कोर्स आसा तो. ओके. सो हांगासून स्टार्ट जाता, एक राउंड मारून हो हांगच्यान मेन पॉयंट, आमी जो वयर चडले तो मेन पॉयंट. ओके. एंडिंग पॉयंट थंय. ओके. तो फूल टर्न मारचो पडटा. फूल टर्न मारता. ओके. 16 स्टेप्स आसा. 16 स्टेप्स. दिस इज वॉट वी डीड जस्ट नाउ इज 1 स्टेप. 1 स्टेप. ओके. अशे 16 स्टेप्स. 16 स्टेप्स. ओ ग्रेट. लास्ट फ्लाइंग जायंट्स केला ते करपाचे. ते खंय आसा? ते आतां आमी करतले. ओके. आतां हांवें खंय एक स्टेप केला, म्हणजे एकूच गड जिखला. एक्चुअली ते खंय 16 गड जिखपाचे आसतात, आणि ते केले जाल्यार हांव जाम जातलो आशिल्लो. सध्या तुका दाखोवपा खातीर हांवें एकूच केला. तुका जर 16 करपाक जाय, हांगा मुद्दम तुवें येवपाक जाय एक्सपिरियन्स करपा खातीर. आतां आमी फुडें खंय वतात? हय, खंयची ती फुडें? कसली आसा ती? टनल. ओके, चलया. You can go wild with me if you follow these safety rules.
हांगासर कितलेशेच रुल्स फॉलो करचे पडटा तूं एक्टिविटी करचे पयलीं. हांगा बरयल्लें आसा, यू मस्ट बी एटलीस्ट 12 years टू स्विंग ऑन हाय रोप्स आनी एटलीस्ट 10 years टू स्विंग ऑन लो रोप्स. ओके, यू मस्ट बी वेरींग एप्रोप्रिएट फुटवेअर, म्हणजे तुवें शूज सारके घालपाक जाय. ना हाडूं जाल्यार हांगासर ते प्रोवायड करतात. सेकंडली, एनीवन हू डज नॉट कंप्लाय विथ सेफ्टी रुल्स एंड एडवायस एंड अशे कितलेशेच हांगासर सेफ्टी रुल्स बरयल्यात ते सारके वाचून घे. खबर ना आसत जाल्यार थंय हांगासर एक्सपर्ट आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवप आनी मागीर एक्टिविटी स्टार्ट करप. चल यो फुडें पळोवया. Wow, this is amazing. Wow. बेळगांवच्यान गोंयान किंवा गोंयच्यान बेळगांव वतना वाटेर 1-2 वरां घालोवपाक आनी हे एन्जॉय करपाक हो खूब बरो जागो आसा. हांवें बरोच वेळ एडवेंचर करतकच आतां वेळ आशिल्लो मातसो रिलॅक्स जावपाचो. थंयूच लागीं आशिल्लें आयुर्वेदीक मसाज सेंटर, हय, स्पा आनी मसाज सेंटर. निसर्गाच्याच पदरान निसर्गापासून तयार जाल्ल्यो कल्पना, परिकल्पना, हय, कल्पनाचो हांगासर जणू फारूच जाल्लो. एका परस एक गजाली तुका इम्प्रेस करतात, ज्यो आमकां हेर दिसाक सहसा दिश्टी पडनात. अनुभव करतलो जाल्यार अशा ठिकाणी येवचें पडटा आनी अभिमान जाता की ह्यो अश्यो सगळ्यो गजाली म्हळ्यारूच हो स्वर्ग अनुभवपाक आमकां गोंयकाराक भायर वचपाची गरज पडना. फक्त ह्यो गजाली आमकां खबर आसनात. जन्नत की सैर कर रहा हूँ मैं, हय, आय एम एक्सपिरियन्सिंग हेवन. सध्या हांवें आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट म्हणजे आयुर्वेदीक मसाज घेवपाक सुरवात केल्या आनी हो जवळ जवळ 45 मिनिट्स चलता अशें ताणें म्हाका सांगलां. सगळें एक्सपिरियन्स करता आनी मागीर तुका सांगता हांव. जवळजवळ बरोच वेळ आयुर्वेदीक तेल धन्वंतरम लावून मसाज घेतलो आनी जे दिसभर वर्सभर त्राण आनी त्रास, शरीराची थकान सगळें तेला बरोबर व्हांवून गेलें. आमी स्वर्ग आमच्याच कुशीक आसतना शेजराक सोदीत रावतात न्हय. मुद्दाम एकदां गोंय पळय,
आणि स्वर्ग अनुभव. आणि फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा विपुल देसाय फ्रॉम पणजी.